काव्यानोवे गीतामी नवड्यामी आमच्या सोम्या वंदंता का भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमाताची करतां का विस्मी पृथ्वी दिनवस्ता ताची वडवी काय रसना वाकंटा ताची बळवंत काय गाव्यानोवे गीतामी नवयामी आमच्या सोम्या वंदंता का भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया. मोगाचनो या मिसाचे इरादे या पर्यासात एल्स्टन डिसोजा हांच्या जल्मदिसा संदर्भी ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब अर्गामीस दितात. प्रितिशा मॅनेजर्स अर्गामीस, विलियम सेरावो अर्गामीस, अनिता शानवी शरण मोरी मायकर गंजावन मिस्तितात. वीना वीरा क्रास्तानी कुटुंब सांत आंतोनिक अर्गाम मिस्तितात. सिसिलिया मिनेचर्स हांच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस्तितात. आयरीन कार्डोसा हांच्या आत्म्याक मीरा पिंटो आनी कुटुंब. सिसिलिया मोरस हांच्या आत्म्याक फ्रांसिस डिसोजा आनी कुटुंब. जुलियाना मोरस हांच्या आत्म्याक फ्रांसिस डिसोजा आनी कुटुंब. मेरियन सल्डाना हांच्या आत्म्याक अल्फोन्स आनी जेसिंता सल्डाना आनी कुटुंब. आयवन आनी जोसेफ डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक एलन पिंटो. जोसेफिन आनी सायमन सिरिल पिंटो हांच्या आत्म्याक जेसिंता रेबेलो आनी कुटुंब. जोसेफ डिसोजा हांच्या दुसऱ्या मोरनावाशी संदर्भी सेलिन आनी जेसन डिसोजा. लिली मेरी रॉड्रिगस बेंगलोरू हांच्या प्रत्येक इरादेपासून मिस्तितात. मिस्टर व्हॅलेंटीन आनी मिसेस इल्डा पिंटो हांच्या आत्म्याक जेन आनी कुटुंब. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती मेस्सेया सोडवंदराच्या येण्या विशयांत आमकां कळीत करता. इजाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत मेस्सिया खंय तावन येतलो, कसो येतलो आनी ताच्या येण्या वरवीं कितें सगळें घडटलें ह्या विशयांत कळीत करता. तशेंच आयच्या शुभार्तेंत जेजू पवित्र आत्म्यांतय संतोशान बरोवन जाणट्या आनी बुधवातां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक उगडप केल्ल्या खातीर बापाक अर्गां दिता. तर मोगाचेनो, आमी ह्या अद्वेंताच्या काळार मोगान, सतान आनी बरवशान सोमेच्या येण्याक तयाराय करूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया. आमी केल्ली सर चुकी ओळखून घेवया. देवा बापातून बोगसणे मागून आयचे मिसाचे बलिदान नितळ आनी निर्मळ काळजान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सर्व आमी सांगात म्हणोवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनार चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून म्हज्यो सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia Kaku
प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुवें बसयल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्याचो दिवटो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमचे काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताज्या सांगाता सर्गींच्या राजांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेशेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सोरेस्पराचो ओत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो ओत्मो, बुदीचो आनी पदवेचो ओत्मो, सोरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो ओत्मो. सोरेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातले. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लाणविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपणान ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमर बंद. सुणे वागाड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीन आड पडटलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आश्वेल इश्टागतीन आसतली आनी ताची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तण कातलो. दुदाचें बालशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्येच्या बिळांत हात घालतलो. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्यायनीत शिकोवन दी. रायकुवर जावन आसल्या ताका तुजें नितीवंतपण वांटून दी. तो न्यायनीत तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्या तावन दर्या पर्यंत, न्हंयच्यो तडी तावन भुमीच्यो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नातल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांक तो जीव वाचतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. Alleluia, 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 Alleluia. पळया, आमचो सोमी आपली पदवी दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचो दोळे उगडतलो. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यातेन संतोषान बरोवन म्हणलो बापा सर्ग संसाराच्या दनया जाणते आनी बुद्धवंत तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापय केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोण सुनेना बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोण सुनेना उपरांत शिसांतें परतून ताणें म्हणलें बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रावादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतर हें वाकई तुका क्रिस्ता दोन शब्द आमी ल्हान भुरग्यांक ल्हान आसतनाच शिकोवची पयलो शब्द जावन आसा सॉरी जर तर कसलीच चूक भुरग्यांनी केल्यार आवय बापाय जावन आसली आमी भुरग्यांक शिकयता पुता सॉरी सांग जर तर भुरग्यांनी लेहट्ट केल्यार मारन बडोवन तो सॉरी म्हणलो शब्द येवचे म्हणसर आवय जावं दी बापाय जावं दी सोडिना आनी एक शब्द थँक्यू जर तर कोणें कितें दिल्यार कोणें कितें बरें चार उतरां सांगल्यार आवय बापाय भुरग्यांक शिकयतात पुता थँक्यू सांग आवय बापाय भुरग्यांक वाडोवची रीत गुणांनी आनी मनसुगेनी वाडोवची रीत त्या देखून हर एकलो आवय बापाय आपलें भुरगें आपलो भुरगो बऱ्या गुणांनी आनी शगुणांनी वाडयचें म्हणून असलीं थोडीं मौल्यां ल्हान आसतनाच भुरग्यांक आवय बापाय दितात जर तर इंग्लीश भाशेंत चड वापरचो शब्द थँक्यू आनी ताजे उपरांत आय एम सॉरी सगळ्या वांजेलांत नव्या तेस्तामेंतांत जेजू सांगता 4 फावटी थँक्यू म्हणले शब्द वापरता देवा बापाक अर्गां दिवचे वा होगलाप दिवचे वा धन्यवाद दिवची उतरां 4 फावटी जेजू वापरता पयल्या फावटी जेजू जेवणाचेर वा खाणाचेर आशिर्वाद दिवन बापाक धन्यवाद दिता वा थँक्यू म्हणटा जॉन गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 5 to 11 सांजुवान बरयलो वांजेल अध्याय 6 वळ 5 to 11 5 सुंड आनी 2 मासल्यो घेवन जेजू बापाक अर्गां दिता जेवणाक खाणाच्या वयर जेजून देवा बापाक दिवची अर्गां दुसरें मार्कसो वांजेल अध्याय 14 वळ 17 to 26 Gospel according to Mark chapter 14 verses 17 to 26 आपले निमाणे जेवण जेवता आसतना जेजू बापाक अर्गां दिता आपल्या कश्टांच्या वेळार जेजू बापाक अर्गां दिता कुर्सार मरूंक वेच्या पयले जेजू बापाक अर्गां दिता आनी ताच्या मागण्यांत आमी पळयता बापाक अर्गां दिवन उपरांत तो सांगता बापा तुका सांगता जाल्यार म्हजी काल्स पयस व्हरू पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी कश्टांच्या वेळार जेजू बापाक अर्गां दिता तिसरें जेजू खंयचेय जाल्यार एक बरें काम बरी असर्य जावचे पयलें बापाक अर्गां दिवन मागणें म्हणटा आमी पळयता जुआन बरयल्लो वांजेल अध्याय 11 वळ 30 आनी 8 to 4
Gospel according to John, chapter 11, verses 38 to 44. जेजू लाझरसाच्या फोंडा लागीं येता, थंय रडता. लाझरस मेला म्हणून चिंतून जेजू रडता. आनी ताच्या बोवारी आशिल्ले उरले जुदेव सांगतात, कितलो आमचो मोग पळय, जेजूस येवन रडता. आनी तो वळ जेजू ल्हानशें मागणें करता. आनी तें मागणें करन जेजू मागण्या वेळार सांगता, बापा हांव तुका अर्गां दिता, हांवें मागलें सर्व तूं आयकलाय आनी हांवें मागलें सर्व तूं दिताय. जेजू बापाक अर्गां दिता वा थँक्यू म्हणटा. ताणें बापान ताजें उतरां आयकल्ल्याक आनी उपरांत सांगता, ह्या म्हज्या भावाक परत एक चान्स दी जिवंक. आनी ताजे उपरांत लाझरस जिवन जाता. आनी चवथें आनी निमाणें आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें. लुकाचो वांजेल अध्याय 10 वळ 20:1 तो 20:4 आयचो वांजेलाची उतरां. जेजू सांगता, बापा तुवें तुजी खुशी ल्हाना भुरग्यांक ल्हानांक दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. हाज्या फाटल्यान एक ल्हानशें एपिसोड आसा, बॅकग्रावंड आसा, थंय समजल्यार मात्र आयचो वांजेल आमकां समजता. जेजू ताच्या परगट जिणये वेळार एक फावटी 70 आनी 2 जाणांक दोगा लेकार हर एक हळडेक धरता आनी सांगता, वसा हळडेक आनी वसा आनी सांगा, देवाच्या राज लागीं पावलां, देंवसार तुमी सुटया, पिडा शिडा तुमी गूण करा. कोण तुमकां तांच्या घरा रावंक वस्ती करूंक तांकां चान्स दिता, थंय वचून रावा, शांती तुमचे सोबे आसूं म्हूण सांगा. अशें जाल्यार मिसावांक जेजू 70 आनी 2 जाणांक धाडटा, 72. आनी हे 2-3 दिसांचे आपले मिसांव वावर काम करन पाटी आयले उपरांत जेजूक रिपोर्ट दितात आनी सांगतात, जेजू तुज्या नांवार आमी सैतान दवडयलो, आकाशांत हांव सैतान पडलो आमी पळयलो, तुज्या नांवार आमी गूण केलें, केप्याक कान दिले, दिश्ट आमी दिश्ट दिली, सौर पिडे शेडेन आशिल्ल्यांक आमी बरें केलें. हे 70 आनी 2 जाण धाकटेर न्हय, व्हड शिकपी न्हय, सादारण व्यक्ती. सुमार जाणांक तूं अशिकपी जावन आसूंक की पुरो आमकां कळीत ना, पूण असले सादारण व्यक्तीन जावन बरें कामां प्रारंभ जाली. त्या देखून जेजू सांगता, बापा हांव तुका अर्गां दितां, तुजी खुशी ह्या ल्हाना आमच्या भुरग्यांक तुवें कळीत केल्ल्याक आनी सर्गेंचें राज ह्या संवसारांत तूं उक्तावण केल्ल्याक. सर्गेंचें राज केवळ खाण पिवन हाजे वयर न्हय, जेजू सांगता, पूण बापाची खुशी करची. आनी ती बापाची खुशी, ते बापाचे प्लॅन ह्या ऑर्डिनरी मनशांक, साद्या लोकांक तुवें जारी केलाय. त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलांत बापाक सांगता, बापा थँक्यू. आमच्या जिवितांत कश्ट आसूंक पुरो, आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम आसूंक पुरो, आमच्या जिवितांत जायती पिडा शिडा आसूंक पुरो. थोडे सबार पावटी आमच्या जिविताचे कश्ट आमकां वोवंक जायना तसले जावन आसूंक की पुरो. 4 उदाहरणां आज आमी आयकल्ली. आमकां एक नवो मॅसेज दिवंक जाय आनी ती जावन आसा, जिविताच्या हर एक वेळार, संतोशाच्या वेळार वा कश्टांच्या वेळार वा हांवें मागच्या वेळार हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी तें बरें मन आमचें तें आसूंक जाय. त्या देखून क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाक अर्गां दिवंक आमी शिकोया. आमी हर एक फावटी देवा मुखार रावून बिसा वेळार जावंक पुरो, मागणे वेळार जावंक पुरो, बापा तें दी म्हाका हें दी, असली लांब आमची लिस्ट आमी देवा मुखार दवरता. पाड म्हणून सांगना, सूख म्हणून हांव सांगना, पूण देवाक अर्गां दिवचें तें बरें मन आमचें थंय आसूंक जाय. आयची मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना तेच पवित्र आत्म्याक पवित्र ससाय आमी मागून घेवया. आमच्या मागण्याच्या जिवितांत, आमच्या खासगी जिवितांत तसो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक आपोवन व्हरो आनी खरी वाट दाखोव आनी देवा बापाक अर्गां दिवचें. ती थोडी उतरां आमकां तसो पवित्र आत्मो शिकोवन दी म्हणून मागया. ओपून घे
Bapa undo gowanso Wainda ka foranso Foramcha wauraso Gurtamcha mokaso Opungi Bapa mo kalzaso Silvis por deva Srishti rasnara Bete tau tuka Undo gowanso Muchacha bavran kello pritu mendillo Atmi potion zatalo म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर्पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सेवेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्यांत ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता तूं ती दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच ताजे वरवीं ससनाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायदी आसो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावर्ती मोगान अवकारी मायेन ताका सांबाळलो जो हांव ताजी वाट तयार केली आनी तो पावतच ताजी वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमच्या मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावल्ली ताका मेळोवंक आमी सगळीं गितां गावन वाकण्याची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी भक्तीपणी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीत तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचरगीत तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सोमेस्त मनशा बसोद ते रावतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गुड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां. हांव कारमोरे देवाचे माये सांगते बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास सुतय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे शिक्षेला बक्षितां तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेल पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस परसोर वायटांतली आमकां निवार. दायक कुणी आजिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागार आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशानात रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सवडकी पदवेर महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या धर्म म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियर एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगा सुगुर्त जावं एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळली आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू, हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुजे मासरग सेवता. तुजे थंय जेजू आजाव एक जाता, तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता.
जेजुये तुका जान बिडार कर या टाणयान तुका सेम सदा वाशेता आत्मो म्हजो तुका सदा तत्रेकता तुका सेम तो वाता लालेता जेजुये तुका जान बिडार कर या टाणयान तुका सेम सदा वाशेता आत्मो म्हजो तुका सदा तत्रेकता तुका सेम तो वाता लालेता प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अधीर वस्तू मोजामेची येताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळगतल्या देण्याक लाभदोंक आमकां तूं शिकय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या गम्या अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देव तर बेगीन या भुंयतडा साल्वार करच्या मनशा कुळा नाजांव केरीच सोडी नाका. सर्गाराया आमच्या जिवा संसाराच्या सर्वोंदारा मेळच्याक आमकां बचावी. घेवये सर्गाक सावी. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशिर्वाद आमकां. भगवान पुरुषाचे करवे निद्राम काम शर्व आमच्या दस्मानातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.